दांडेवाडा चिंचणीतल्या NH-66 विस्ताराच्या वळणाच्या मागणे वयल्यान आता निषेध वाढत आसा। उदरगतीच्या नावान लोकांक घरां आणि जमनी वगडावंक मेळचे नात अशें स्पष्ट करून संयुक्त बसका आपयली ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी आप आमदार क्रूज सिल्वान दिल्या। दांडेवाडो आमची हायवे आता नॅशनल हायवे 66। सो लास्ट फ्रायडे थिंगा आमी ते मशिनरी येयल्ली सॉयल टेस्टिंगाची। आय थिंक लोक एकठांय जाल्लो आनी थिंगा सायडीन घरां आहाय तांकां क्रॅक येता डॅमेज जाता म्हणून आमी तांकां सांगलोलें आनी थिंगा काम बंद जातलें। सो आनी आमी डिमांड केल्लो आमकां प्रेजेंटेशन जाय न्हू। आमची हायवे पास जाता ती स्टिल्टाचे वयता काय जमीन सकयल्यान वयता ते आमकां सगळें क्लॅरिफिकेशन मागलोलें आनी एक चोपटे डिपार्टमेंटा मनीस मिनिस्टर कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय कन्सर्न मिनिस्टर जाय तेंगे आनी एक आमकां प्रेजेंटेशन दी आनी जे दांडेवाडे लोकांनी कितें ऑब्जेक्शन आहाय तेंगे कितें भिरांत आहा कितें तेंगे क्लॅरिफिकेशन जाय तें आमी कर म्हणून पूण आयज पासून आमकां सांगलोलें कोण अरेंज कर म्हणून आयज पासून केलो ना। सो आयज आमचे पंचायत सरपंच चिंचणीचो दिवसा पंचायत सरपंच 5 मेंबर आयचे पोते आयिल्ले तेजे अपडेट घेवपाक। सो अजून पासून आमी तेंचो रिस्पॉन्स येयलो ना PWDचो हायवे डिपार्टमेंटाचे। सो आयज तेमी डिसिजन घेयला सगळे पंचायत मेंबर्सान आनी थिंगाच्या लोकांनी जरी तर आमी क्लॅरिफिकेशन दिनाय जाल्यार आमी फाल्यां आख्खे आमगे स्ट्रेच फ्रॉम दांडेवाडा टू जाकलीबा वो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा ते आमी काम करपाक दिवपानाय म्हणून। सो फाल्यां आमी तेम लोकांनी एक प्रोटेस्ट अशें लोकांकूय अपील केल्लें आहा थिंगा येवपाक आनी लोकांक अपडेट दिवपाक हायवेच्या ते कितें प्रॉब्लम आहाय ते। सो आमचो डिमांड आहलो पूण अजून पासून कितलेच फावटी आमी मागलां डिपार्टमेंटा लागीं हांगा प्रेजेंटेशन दी म्हूण आयज पासून दिलें ना। सो आयज पासून दिनाय जाल्यार आमी आतां एग्रेसीव वयतले। जोडलं म्हणटा आतां जाली 20 वर्स मायज जाली आमचो शिशिनी जो पळय हायवे पास जाता NH-66 तेजी आमी गव्हर्मेंटाक कितलेच फावटी रिक्वेस्ट केलो बायपास कोच म्हणून आनी इनिशियली गव्हर्मेंट एग्री बी जाल्लो करपाक बिफोर 2010 तेमी प्लॅन केलो आनी बायपास दाखयलो आनी आमकां सांगिल्लें आमी इन प्रिंसिपल तो एक्सेप्ट केलो म्हणून। बट सडनली आमकां मागीर कळ्ळें की बायपास जायना आहा तेशी तो रस्तो वयता म्हणून। सो लोकांचे जायते एप्रिहेन्शन्स आहाय फुडाराक फ्युचर डेव्हलपमेंट जाता तेदोन लोकांनी हिंगा गांवचे कितें करपाचें लॉट ऑफ एरिया इज बींग फ्रीज केलो आहा 40 मिटर सेटबॅक फ्रीज केलो आहा आनी हेच फुडाराकूय घोडे आनी फ्रीज करपाक जाय। गांवचे लोक आमचे स्थानिक जे पळय लोक आहाय तेमी खूंय वचपाचे लँड प्रायसीस आर गोईंग अप आनी हे सुटावे करपाक आमकां एक आहा म्हणटा ऑप्शन फकत बायपास आनी सरकार आमकां म्हणटा विकसीत भारत म्हणटा। सो विकसीत भारत जेन्ना जातले तेन्ना हो आमचो बायपासूय आमी जाचो म्हूण आमी मागताय गव्हर्मेंटा कडेन। गुड मॉर्निंग। आज आमी आख्खी पंचायत विलेज पंचायत शिशिनी दिवसवा आमी MLA मेळो येयल्ले कारण आमगेले इश्यूज आहाय। फर्स्ट इज हायवे आनी दुसरे म्हळ्यार आमगे पंचायत घरा लागून। सो आमी हायवे इतलो ते बायपास मागत आसलेले आनी सरकारान आयकनासतना तरी आसतना दे हॅव गॉन अहेड विथ डुईंग सम टेस्टिंग एंड ऑल। सो आमी आतां पयर आडायल्लें काम आनी तेंको एक आमी प्रेजेंटेशन मागलां आयज तेमी देखून दिल ना आमकां हायवेन। सो तेजेर आमी MLA कोड डिस्कस करूं येयले। MLAन आयज फाल्यां देखून एश्युरन्स दिता म्हणा म्हजे मिटींग अरेंज करपाक फॉर प्रेजेंटेशन। सेकंड थिंग वी केम टू डिस्कस रिगार्डिंग पंचायत घर। सो ते स्टेटस खूंय पावला कितें कात तें आमी तेको डिस्कस करपाक येयल्ले। सो तेजे वयल्यान आमकां आनीक 2 दिसांनी मागीर कळटलें।